Sai, our joint secretary, joint vice president, senior vice president, MS Builder Association of India Goa branch. I mean, lot of problem we are facing. खूप प्रॉब्लेम आमकां फेस करचे पडटा. लेबर मेळना, पेमेंट टायमार जायना, मागीर GST इन्क्लूड करना, इन्क्लूड केला सेपरेट करना. ताका लागून आमी व्हडले आज स्ट्रायक करपाक थारायला आनी जर आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व ना जाले तर वील गो कंटिन्युअसली ऑन द स्ट्रायक. देशभर आहा गोंयान आमी करता. आमचो चेअरमॅन आहा PS रेड्डी आनीक आमचो सेक्रेटरी आहा प्रभाकरन आनी आमचे सगळे ऑफिस बेरर आसा. आमी हे करपाचें कारण म्हणजे कितें आसा, आमकां ऑल इंडिया बिल्डरांक इतलो त्रास जाता. आमचे टायमार फायनल बिलां पे जायना, आमचो पेमेंट टायमार जायना, आमकां GST ते ॲड करून कॉन्ट्रॅक्टान दिना. आमचे अशे भयंकर प्रॉब्लेम आसा. आयज आमी फक्त तांकां मेमोरंडम दिता. हे आमचे तेंच्यांनी जर ना केलें जाल्यार 2 सप्टेंबरा पासून आमी ऑल इंडिया आमचे काम सगळे कडेन बंद करतले. कारण हे आमकां आमी गेली 40-50 वर्सां काम करता. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे कांयच फॅसिलिटी ना. सबका साथ सबका विकास म्हणटा, पण सबका साथ सबका सत्यानाश जाता. आमी सगळे बारीक बिल्डर काबार जाल्ले आहा. दिसान दीस युद्ध आतां हे युद्ध चालू असल्या कारणान आमकां इतले लॉस जाता. ह्या युद्धाक लागून आमचे रेट वाडल्या, लेबर रेट वाडल्या आनी हेंचे पयलींचे 10-15 वर्सां पयलींचे रेट चलता. हेका लागून आमकां भयंकर प्रॉब्लेम आसा. लेबर मेळना, रेट बरोबर मेळना आनीक डिपार्टमेंट टायमार आमचे पेमेंट करना आनी आमकां काम करतना खूब त्रास जाता. तेका लागून आमचो हो डिमांड आसा की आमचे हे डिमांड ताबडतोब तेंच्यांनी सॉल्व करचे.